दिवचले व्हांवपी न्हंय प्रदूषित जाल्या। न्हंयचें उदक दिसान दीस काळें जावपाक लागला। लोक हांगा कितें करिनात, कोयराच्यो पोटल्यो उडयतात, कपडे धुतात, संडास लेगीत करतात। पर्यावरण तज्ञ राजेंद्र केरकरानय ही खबर खरी आसा अशें सांगला। न्हंयक देखून इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा, देखून न्हंयच्या अस्तित्वाचेर साबार प्रस्नचिन्ह उबे जाल्यात। पळयात पुराय बातमी। दिवचलची न्हंय महाराष्ट्रांतल्या तळखोल गांवांतल्यान सुरू जाता। कुडचिरे सावन ही न्हंय वाठादेव, दिवचल आनी उपरांत मांडवी न्हंयक मेळटा। शेतकी आनी बागायती पिकांची गरज जाणा जावन घेवन कुडचिऱ्या सावन दिवचल मेरेन न्हंयचे वेगवेगळे सुवातेर बंधारे बांदल्यात। केंद्र सरकाराच्या उदकास्त्रोत मंत्रालयान गोंयांतल्या प्रदूषित न्हंयांचे वळेरेंत दिवचलचे न्हंयचो लेगीत आस्पाव केला। देखून गोंय विद्यापीठाच्या दर्या विज्ञान विभागाच्या संशोधकांनी 3 वर्सां आदीं केल्ल्या सर्वेक्षणात दिवचलच्या न्हंयांत मनीस निर्मितीचे प्रदूषण वाडप हो चिंतेचो विशय जाला। सरकारान हे प्रदूषण आडावप आनी न्हंय वाटोवची अशें समाज वावुरपी विठ्ठल वेर्णेकारानय सांगले। तुमकां मुद्दम हांगासर येवन हे दाखोवंक सोदता की हे न्हंयचें जें उदक जें जालां तें इतकें डार्क जालां, इतकें काळें जालां की म्हाका दिसना ह्या उदकान फाल्यां आमची गोरवां बिरवां जीं आसा ती गोरवां जेन्ना हें उदक पितले तेन्ना त्या गोरवां ह्या प्रदुशणान कितें जायत तें सांगूं नजो अशी एक परिस्थिती जाल्या। कारण हें उदक सामकें प्रदुशीत आनी हाचो सर्वे ऑल इंडिया लेवलाचेरूय जाल्लो आसा आनी सगळ्यान गढूळ उदक ज्या न्हंयचे खंयचे आसत तर ती ही त्या रँकान दुसरी काय तिसरी कितें तरी लागता। म्हणना फुडें ह्या उदकाचेर आनी ह्या न्हंयचेर कितें तरी उपाय काडूंक जाय, सरकारान तेजेर कितें तरी लक्ष दिवपाक जाय अशें आमचे सगळ्यांची मागणी आसा। तेतून हें उदक जें आसा हें उदक प्रदुशीत जावपा खातीर आनी एक कारण म्हणजे ह्या न्हंयचेर सगळ्याक सकयल पासून वयर पर्यंत हे जे कपडे उमळप आसा आनी कितें आसा हें सगळें हांगासर जाता। मागीर टॉयलेटाक सुद्दां लोक हांगासर येतात आनी अशे तरेन ही न्हंय जी आसा ही सामकी प्रदुशीत जाल्ली आसा। तशेंच लोक वयले जो कचरो जो आसा तो कचरो बाबा म्युनिसिपालिटी कडेन किंवा पंचायती कडेन दिवचे सोडून तो कचरो सुद्दां न्हंयत काडून उडयता आनी ताजे थर जे आसा ते ह्या सगळ्या न्हंयच्या देगेक जाल्ले आसात तेय दिश्टी पडटा। म्हणून ही न्हंय पयलीं पासून बऱ्यापैकी न्हंय आनी दिवचल शहर आनी दिवचल सबंद जो ह्या नदी किनाऱ्याचेर जो गांव वसतात ते सगळे ह्या उदकाचेर पिवपाचें उदक अशें म्हणून पयलीं अवलंबून आसले। आज अशी परिस्थिती जाल्या आज कपडे धुवपाक लोक आयिल्ल्या कारणान हे उदकात न्हावप आमच्या भुरगेपणान आमी वयर झाडाचेर चडून वयल्यान हांगासर उडके मारून आमी पेंवताले, पण ती परिस्थिती आज ना। हांगासर ह्या कचऱ्याक लागून आनी कित्याक लागून मानगें आसात आनी कितें आसात आमी पयलीं दिपावपाक वताले रातचे ते सुद्दां सगळें आमचें बंद जालां। कित्या खातीर हो सगळो भंय जो आसा तो हो भंय ह्या न्हंयेंत आमकां आतां क्रिएट केल्लो आसा। दिवचल म्हालाची जीवन रेषा म्हणून जिका वळखतात ती दिवचलची न्हंय प्रदूषित न्हंयाच्या यादीन तिचो आस्पाव जाता। तिचो उगम महाराष्ट्रातल्या तळेखोल ह्या गावांत जाता आनी मागीर कुडचिरे हांगासरल्यान ही न्हंय जी आसा ही गोंयांत प्रवेश करता। ही पुराय न्हंय जी आसा ही प्रदूषित न्हंयांच्या यादीन तिचो आस्पाव जाता अशा प्रकारचो अहवाल जो आसा तो मरीन सायन्स डिपार्टमेंट आसा गोवा युनिव्हर्सिटीच्या त्यांच्या संशोधकांनी जो अभ्यास केलेले आसा, जे संशोधन केलेले आसा आनी ह्या संदर्भातले अधिकृत पेपर जे आसा, निबंध जे आसा ते त्यांच्यानी पर्यावरणाच्या संदर्भात संशोधन पत्रिकेत प्रकाशित केलेले आसा आनी त्यानुसार दिवचलची न्हंय जी आसा ही प्रदूषित न्हंयांच्या यादीन तिचो आस्पाव जाता। आयर्न आनी मॅंगनीज त्याच बरोबर ह्या न्हंयच्या वाठारांत जर आमी पळयलें जाल्यार प्लास्टिकाचो कोयर त्याच प्रमाणे हेर ज्यो गजाली आसा ओपन डिफेकेशन जरी आमी म्हणटात ती नियंत्रीत जाल्ले आसा, पूण जायते लोक जो झोपडपट्टीन रावतात तांकां ह्या संदर्भातली सुविधा जी आसा शौचालय जी आसा ही सुविधा नाशिल्ल्यान ते लोक जे आसा ह्या न्हंयचो वापर जो आसा तो संडास करपा खातीर करतात आनी त्या शिवाय कांय लोक जे आसा मोठ्या प्रमाणात आयदनां कपडे जे आसा ते ह्या न्हंयत धुतात। कांय कडेन म्हशी आनी हेर गोरवां जी आसा ती ह्या न्हंयत मोठ्या प्रमाणात धुतात आनी जायते जे प्रदूषणाक कारणीभूत ठरता ते घटक ह्या एकंदर न्हंयत मेळिल्ल्या कारणान न्हंयची परिस्थिती आसा खूब दुर्बल जाल्लेली आसा। गोंयांत जो
प्रदूषित न्हंय आसा ती जलशक्ती मंत्रालयान जी यादी दिल्ली आसा त्यानुसार मांडवी, जुवारी, साळ, खांडेपार, कळणे ह्यो ज्यो न्हंयो आसा हांचो प्रदूषित न्हंयान गोंयांतल्या आस्पाव जाता. पूण मरीन सायन्स डिपार्टमेंटान जो अहवाल 2019 केल्लो त्यानुसार दिवचल म्हालांतली ही जीवन रेशा अत्यंत प्रदूषित जाल्ली आसा. आमी ह्या समयान जर ह्या न्हंयचे प्रदूषणाचेर विचार करून कृती कार्यक्रम हातीन घेवंक ना जाल्यार परिस्थिती हाताभायर वयतली. गोवा 365 खातीर महेश कोवेकार, समृता खणगांवकर आनी भक्तीपय बाळगी.